and welcome back to my channel. So friends, आज नो संडे ओके 27th of July आणि हा माझा व्लॉग आता आफ्टरनून स्टार्ट करता. आफ्टरनून जाले आता अराउंड 2 o'clock जाल्या आणि हांव येयला माझो व्लॉग करपाक गाडयेन. ओके म्हणजे स्टार्ट घेवपाक गाडयेन घेवन बाबा म्हाका व्लॉग करपाक दिना आणि दुसरे म्हणल्यार तेंच्यान तिका म्युझिक गायले हा. सो मागीर ते बॅकग्राउंडान म्युझिक बी जाल्यार कॉपीराइट्स येता न्हू. सो तेका लागून हांवें म्हटलें हांव म्हजो व्लॉग गाडयेन स्टार्ट करतलें. एक्चुअली भायर करूंक आहलें थिंगासर म्हाका एक प्लेस लायक जाली बरीशी सामकी ग्रीनरी म्हाका न्हू फ्रेंड्स ग्रीनरीचेर ओ हे लायक बरी आसता प्लेस थिंगासर म्हाका व्लॉग बी स्टार्ट करपाक लाय. म्हाका न्हू बॅकग्राउंड म्हणटा तो म्हाजो न्हू फ्रेंड्स म्हाका सामको बरो जाय. ओके कित्याक बॅकग्राउंड बरो आसत न्हू जाल्यार तुजो व्लॉग सारको बरो मस्त येता. ओके सो तेका लागून सो हांव गेल्लें थिंगा करपाक थिंगा वोत आहा आनी वारें मात तसो आवाज येवचो ना आनी वोत आहा. सो मागीर ते दोळे बी बारीक जातात आनी करूंक मेळना. ओके सो वोत आहा म्हणटो मागीर करूंक मेळचो ना म्हणून हांवें म्हटल्यार चल गाडयेन बसतले सुसेगाद आनी हांव व्लॉग स्टार्ट करतलें म्हणून. ओके आणि आता न्हू फ्रेंड्स आमी येयली सद्याक आल्दोना. ओके म्हज्या घरा कडेन कित्याक आयज म्हज्या व्हडले भयणीचो बर्थडे. ओके सो तेका लागून आमी येयल्ली सद्याक तरी आल्दोना पावले ओडो येयले आमी. सो ताजे पयलीं हांवें म्हटलें की ते लायक पावतात की हांव म्हजो व्लॉग स्टार्ट करतलें. एक्चुअली हांव मॉर्निंग करूंक आहलें बट हांवें करूंक ना कित्याक म्हाका मातशें वचपाक जाल्लें कितें काम आहलें म्हाका. सो मातशें हांव गायन आहलें. सो हांवें म्हणल्यार फर्स्ट काम बी करतलें सुसेगाद म्हजो व्लॉग स्टार्ट करतलें म्हणून कित्याक बोबान व्लॉग करी जाल्यार स्टार्ट व्लॉग सारको जायना. ओके सो आतां हांव फ्री हा. फ्री म्हणजे म्हजें काम बी सगळें जालें. ओके सो हांव फ्री हा म्हणून हांवें म्हटलें हांव म्हजो व्लॉग आतां स्टार्ट करतलें बरे भाशेन. आनी जाल्यार 2-3 दिसांनी एक्चुअली हांव व्लॉग करता कित्याक म्हजें कांय शूट करपाक कांय नाहलेलें बीन आनी हांव खंय वचोंकूय ना. सो हांवें व्लॉग बी कांय करना. हांव डेली रुटीन कांय तुमचे शेअर करीन. मे बी इन फ्युचर हांव तुमचे शेअर करतलें. ओके बट आतां सद्याक तरी ना. सो तेका लागून हांव म्हजे व्लॉग चडशे हाडिना तुमचेशी. सो फ्रेंड्स आयज न्हू म्हाका थोडे कमेंटाक रिप्लाय करूंक जाय. ओके रिप्लाय मिन्स ते क्वेश्चन्स जे कोणाची इन्क्वायरी आहले न्हू ते आन्सर करूंक जाय. ओके ते क्वेश्चनाक. सो आतां आमकांय जाणा जावंक जाय आसताच लायक आतां म्हाकाय आसता की कोणें बरो असो ड्रेस घायलो ओ कितें बरेशे आमचे शूज ड्रेस ओ कितें घातले जाल्यार आमकां जाणा जावंक जाय आसता न्हू. लायक तेणें हुंयसान घेतलो आसतलें लायक इधर शॉपासान ओ ऑनलायन ओ ताणें शिवला तो ड्रेस ओ कितें एसेसरीज पासून आमकां जाणा जावंक जाय आसता न्हू. सो तेच भाशेन न्हू थोडे म्हणजे सबस्क्रायबर्स ओके तांकां जाणा जावंक जाय आसलें की हांवें जे आउटफिट्स घातले दॅट इज म्हणजे लास्ट काजन वेडिंगाचो व्लॉग घायलो पळय तितून तो आउटफिट आनी ताचे उपरांत हांवें म्हाज्या फ्रेंडाचो वेडिंगाचो व्लॉग घायलो. ओके तोय बी आउटफिट आनी लास्ट आतां बर्थडे व्लॉग घायलो न्हू पळय तितूनय ड्रेस घायलो न्हू पळय तोय आउटफिट हांवें खुंयसान हाडला. ओके इधर ऑनलायन ओ ऑफलायन ओ हांवें शिवला तो जाणा जावंक जाय आसलो. सो म्हाका कमेंट्स येयल्ले ओके की जे तूं ड्रेसीस वेअर कोत्ता पळय ते इफ इन केस ऑनलायन हा जाल्यार ताजी प्लीज आमकां लिंक डिस्क्रिप्शनान घाल म्हणून पर्सनली म्हाका मेसेज केल्ली. ओके सो फ्रेंड्स हांव न्हू चडशे म्हजे ड्रेसीस न्हू 70% ऑफ ड्रेसीस म्हजे सगळे ऑनलायनूच. ओके आनी रिमेनिंग 30% हांव ऑफलायन मिन्स केन्नाय हांव बाजारान गेले जाल्यार बाय कोत्ता दॅट इज मुस्तफा बीन थिंगासान ओ हांव म्हजे शिवता. ओके सो ते हांवें ते तिनूय ड्रेसीस न्हू तिनूय व्लॉगान घायले ते फ्रेंड्स ते तिनूय ड्रेसीस म्हजे ऑनलायन. ओके सो आतां हांव ड्रेसीस ऑनलायन घेता न्हू फ्रेंड्स ते एकाच एपाचेर घेयना. ओके पळय केन्नाय हांव सवानाचेर बाय कोत्ता केन्नाय हांव मिशोचेर घेता केन्नाय फ्लिपकार्टार घेता केन्नाय मिंत्रार घेता केन्नाय आजिओचेर घेता. ओके सो म्हजे न्हू फ्रेंड्स एकूच हो हे एप ना. ओके ड्रेसीस हांव सगळे 2-4 एपांचेर पळयता आनी ही म्हजी चडशी कॉमन एप्स. सो म्हणजे हेजेर चडशे म्हजे ड्रेसीस हे हेजेर आसता. ओके ह्या एपांचेर सो हांव चडशे म्हजे ऑनलायनूच ड्रेसीस. ओके आनी हांव ते सर्च करीत आसता जेन्ना ते ट्रेंडान बी आसता तेन्ना हांव घेवन दवरता. ओके केन्नाय म्हाका जेन्ना फंक्शन बी आसता तेन्ना हांव मागीर ते घालता. तो ब्लू तो ड्रेस एक्चुअली हांवें गेल्लो सवानाचेर मागीर तो रेड तो ड्रेस हांवें गेल्लो आमचो फ्लिपकार्टाचेर आनी लास्ट ड्रेस घायलो लास्ट व्लॉगान पळय तो हांवें घेतलो एक्चुअली मिशोचेर. ओके सो आय होप तुमकां क्लियर जालें आसतलें म्हणून. आनी फ्रेंड्स हेजे फुडें बी तुमकां इफ इन केस तुमकां कितें म्हज्या वयर जाणा जावंक जाय लायक म्हज्या ड्रेसिंगा वाटेन आनी कितें तुमकां इन्क्वायरी करपाची हा ओ तुमकां कितें म्हजेशी विचारपाचें हा जाल्यार यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी. ओके कमेंट डावन करा म्हाका हांव तुमकां आन्सर करता. ओके चलो आतां आमी केक कट करपाक या. ओके कित्याक 2
15 जावन गेली. सो आतां भितर या आनी पळोवया. ओके. सो फ्रेंड्स वन्स केक कट करून जाल्या उपरांत आमी सगळीं जेवपाक गेल्ली. ओके. सो हांवें थोडेशे क्लिप्स गेल्ले जेवणाचे, लायक भयणीन कितें कितें बड्ड्याक रांदलेले पळय ते. सो ताणें केल्ले हक्का नूडल्स, चिकन फ्राय, चिकन बिरयानी आनी रायता. ओके. सिंपल दवरलेले, चड व्हडलेशें कांय करूंक ना. ओके. सो हें आहलें भयणीच्या बड्ड्याचें जेवण. आनी ताजे उपरांत फ्रेंड्स हांवें थोडे आमच्या गार्डनान फुलां जाल्लीं पळय ती हांवें शूट केल्ली. ओके. थोडीशी चड ना, थोडीशी जाल्ली पळय ती हांवें क्लिप्स घायल्या. ओके. सो हेजेरूच न्हू फ्रेंड्स हांव म्हजो व्लॉग हिंगासरूच एंड करता. ओके.